मुझ्या देवा मुझ्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका मुझ्या देवा मुझ्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका हांव एक किडो हांव न्हय मनीस सर्वांनी कांटाळसो वळायता नकलां करता म्हाका पळयलो मुझ्या देवा मुझ्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका मुझ्या देवा मुझ्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका निष्ठूर जम्यान वेडो घालो सुणी भोंवती रावल्या हात पाय मुझे पापसून घाल्यात हाडा सैत मेज येता मुझ्या देवा मुझ्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका मुझ्या देवा मुझ्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका उठा प्राणिया सांडा सांडा संसार माया पाठ करोनी तेया वळखा जेजू राया
बापा मोगाच्या बापूय म्हणूंक आडवार नाका भुरग्यांक तुज्याच सोडनाका जेसू हांव काकूट मागता दितलोय म्हणपाक येता सर्मुची पातकां काटायता आयच्यान ती सकट सांगता म्हाका फावो उजो कठीण ससनासो कश्ट व्हडले येम कोणाचे सदां जळच्या उज्याचे जेसू हांव काकूट मागता दितलोय म्हणपाक येता सर्मुची पातकां काटायता आयच्यान ती सकट सांगता सर्मुची पातकां काटायता आयच्यान ती सकट सांगता सर्मुची पातकां काटायता आयच्यान ती सकट सांगता दो ऑप्शंस हैं
झालाय देवा, आसान झालाय देवा. मोजोशिसा कोणाशिता आपणाक स्वीकार करूनी कुरी सापलो खांदार घेऊन तो पाटल्यान मोज्या येवनी खुर्सातय हांव पातेणी दवरता पिडे शिडे कश्टांत. हजर असल्या याजक भावांनो आणि सर्व मोगाच्यानो, जेजूच्या कष्टा मरणा आणि जिवंतपणाचे नियाळाचे तो मिस्तेर असो वो हापतो आमचो. आणि ह्या वेळार प्रत्येक जावन आज आमी हांगासर जमल्या जेजूच्या कश्टांच्या त्या खुर्साच्या पैनार ताका संगात दिवं. आणि एक खुर्साचे पैन सगळी खुर्साची वाट म्हणून आमी म्हणटा असो नियाळ करता आसतना आमी जेजूच्या कश्टांत इल्ले वांटेली जावंक प्रयत्न करया. आणि त्या वरवीं आमचे थंय जेजून भोगल्या कश्टांचो इल्लोपणी अनुभव आमकां जावं दी. आणि ह्या मुखांत्र आमचो भगवंत हप्तो अर्थाबर जाताना आमच्या जिणेच्या बदलावणेक आदार जावं दी. आज ह्या व्हडा संख्यान हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव एका उतरान स्वागत म्हणटा. आणि हो एक सामाजीक नाटक न्हय जाल्ल्यान ताचे घनता सांबाळूंक आनी सगळें कार्य खंयचेच कमेंट्सांनी नासतना सगळे खुर्साचो वाट हें खबर जाता म्हणसर तुमी भाग घेवन आत्मीक तरान फोळ जोडया म्हूण हांव मागतां. तुमकां सुमेस्तांक स्वागत, तशेंच सर्व कलाकारांक आनी तशेंच हांगासर वावुरच्या तांच्या निर्देशकांक आनी हेर सकट तांच्या सांगाता वावुरतल्यांक सावंड लायट्स आनी सकडांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या वावराचो फोळ आज हांगा ह्या रंगमंचातावन आमच्या लोकांक मेळटा. ह्या खातीर तुमी केल्ल्या वावराचो फोळ तुमकांय ताचें बेसांव मेळून दित मागता. सुमेस्तांक स्वागत. सेव्यांची किर्गस बिंदू सादर करता खुर्साची वाट. मूळ रचपी दीपक डिसोजा बिंदू, कोंकणीक अनुवाद जॉयल पेरेर विजय, निर्देशन क्लॉड डिसोजा आणि जॉयल पेरेरा, गीतां घडणार क्लॉड डिसोजा, संगीत जॉस्विन पिंटो, वस्त्राविन्यास KNS मंगळूर बोनिफस पिंटो, वेस पिंथरावणी गिरियप्पा इत्या, स्टेज सेटिंग आणि पडद्या पटल्यान सहकार विन्सेंट कोरेया, अलेक्स डिसोजा, रवी बेंदूर, जेरी कॉन्सेसो देरेबेल आणि विन्सितावरो आणि CAL सांदे. लाइटिंग अरुण इलेक्ट्रिकल्स बेंदूर, साउंड क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्स, ध्वनिमुद्रण राकेश. पात्र परिचय जेजू स्टॅनी मचादो, पिलात मेल्विन पेरिस
बेंदूर. पिलातसो सेवक मिल्ड्रिड मस्करेनस, श्रेष्ठ याजक विनोद डिसोजा, मरी फ्लाविया डिसोजा, जुआव शाविन डिसोजा, वेरोनिका फेलिसिटा रॉड्रिगस, मरी मग्दलेन एना मारिया पत्राओ, जेरुसलेमच्यो स्त्रियो गीता डिसोजा, विल्मा फेर्नांडीस, रश्मी सिक्वेरा आणि प्रिया पत्राओ. निरपक्ताळो मानू बोंटवळ. शिपायांचे मुखी अनिल सल्डाना जॉसिरेगो, शिपाई विवेक पायस, क्रिस डिसोजा, संजय डिसोजा, शॉन डिसोजा, सिरेना सुसिमाव लॉयरेगो, आरी मातायाचो जुजे रॉनी मचादो, निकोदेम लॉयरेगो, फारिझेव विन्सेंट कोरेया आणि अलेक्स डिसोजा. नियाळ डॉल्फिलोगो बेंदूर. तांत्रिक सहकार लायनल लुईस आणि कुमारी एंजल स्क्वेरा. बसकेची मंडावळ जेक एंटरप्राइजेस. नाटकाची संपूर्ण जबाबदारी दीपक डिसोजा. संपूर्ण सल्ला सहकार दिल्ल्या आमच्या विगार बाबांक आणि गवळीक मंडळीक आम्ही ऋणी जावन आसा. देव बरी सांग दिवंक सर्वांक. आज हांगासर पूण नाटक करूंक साबार जाणांनी ह्या नाटकाक आर्थीक सहाय दिल्या आनी ते जावन आसात ऑल्विन सल्डाना, मेल्विन पेरेस, विल्मा फेर्नांडीस, अरुण पिंटो, लॉय रेगो, लॅन्सी रेगो, फ्रांसिस लोगो, रीटा फेर्नांडीस, प्रकाश एंड प्रिया पत्राओ, Paul Andrade and Teresa Rosie D'Souza, Felicita Rodriguez, Terence A.R. D'Souza, Ivy and Neville Pereira, John Mendes, Levin Henry Dicunna, Molly Rego, Ansel Crasta, Dr. Christopher Pais, Apollin Ares Alvarez, Oric Pinto, Lata Pinto, Patrick P. D'Souza, Winnie D'Souza, Teresa Pais, C.L. Rodriguez, Norbert Crasta, Merlin D'Souza, Nelson Terence आणि विनोद हांचो सर्वांचो आभार मानता आणि देव बरें करूं म्हणटा. मेन स्पॉन्सर्स अरुण नोरोन्ना, अरुण इलेक्ट्रिकल्स बेंदूर. साउंड स्पॉन्सर क्रिस्टोफर मस्करेनस, क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्स मँगलोर आणि जेक एंटरप्राइजेस. चुकून कोणाची नांवां काडूंक विसरून गेलां तर दयेन माफ करा. आनी आतां सुरवात जाता खुर्साची वाट. आणि हांगासर सुरवात त्या जैत कुर्साच्या पैनाची कथा. कुरेस एक सादो आणि अंजुरा रुखातावन घडुल्लो एक संकेत मात्र, पूण तो कुरेस ववयल्लो जावन आसा. आमच्या सोडवणेचो कुरो, पातकांतले वाटायिल्लो तारो, सर्गी वाट दाखयल्लो रस्तो, आमच्या पातका वजाक चेंसिल्लें मस्तक, वारायिल्लें रगत, दनसाल्ली कूड, होगडायिल्लो मान. आनी त्या वरवीं आमी जोडून घेतिल्लें पून आमचो सोडवणदार स्वामी जेजू क्रिस्त.
ब्रेस्ताराचे ते राती आपल्या सिसा सांगाता आपल्या जिविताचे निमाणे जेवण सेवन आपल्या सिसांक मोगासो मंदामेंत दिवन केद्रोन वडा वेळेर आसच्या जेसेमानी मोळ्याक रिगता आनी मनशा जिविताक घडनातले ताचे थंय घडता जेजू रगत गामेता आनी ही एक निशाणी फुडें येवकासच्या कश्टांची कुर्साच्या पैनाची आनी अकमानाच्या मरणाची घातान पाराधीन केल्लो जुदास जेजूक दर्शांत व्हड पात्र घेता आनी धरिल्ल्या जेजूक सांखळी आनी खोड्यांनी बांदून लेवालेवी तशें आनास कैफास आनी प्रांतीय असो गव्हर्नर फॉन्स पिलाता मुखार उबे करतात पयलेंच तेसा जेजूक मरणाचे फर्मान दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या बागेवनी कुर्सावरी सोडयलाय सगळो संसार ह्या मनशा विरोध कितें फिर्याद तुम्ही हाडून आयल्यात तो एक अपराधी नाही जाल्लो तर आम्ही ताका तुज्या अधीन करत्या ना सांग म्हाका तू एक जुदेवाचो रायगी हे तुजेच तकी तू सांगताय वा तुका कोणेय म्हजे विशीं शिकोवन दिला हांव कितें जुदेव तुज्या मनशांनी श्रेष्ठ याजकांनी फरिसेवांनी तुका हाडून हांगासर रावयला सांग कितें केलाय तुवें ह्या मनशा विरोध म्हाका कसलोच अपराध मेळना तर सांगा तुमच्या रायाक हांवें कितें करी जाय म्हूण तुमी कशी व्हरतात आनी थंयसर उबी जाल्ली एक निष्पक्षपात तणकी न्हय बगार काळोखांतली फितुरी कशेंपणी कर जेजूक मरणाचे फर्मान दिवयचे म्हणून श्रेष्ठ याजकांनी आनी जुदेवांनी मेळोवन केल्ली फितुरी पिलात जाणा आसलो की जेजू निरापराधी म्हूण पूण थंयसर खेळिल्लो राजकी खेळ पिलाताक दोड्या दारीर दवरूंक पावलो जेजूक सोडूंकी न्हय कुर्सावंकी न्हय आनी असल्या दोड्या दारीर रावल्लो पिलात नीत सांडटा अनीत वेंगता न्याय दमता अन्याय उखलता आनी थंयसर सत लिपता आनी फट जिखता आनी निमाणे चरित्रेंत नितळ उरोवंक प्रयत्न करून तो अशें फर्मान दिता ह्या मनशाच्या रगताक हांव जबाबदार न्हय पळोवन घेया आनी ताका आमच्या दस्तोरे परत कुर्सार खेळाया खंयचें बरें करी जंय सगळी तें सुडाळ रितीन करून सोडचें सुलभ न्हय आयलो प्रभाव लागशिल्यांचो दबाव अधिकारींची धमकी पेल्यांनी आमकां शाबास
हुर्रेकन ताळयो पेटी जै म्हणली ओडणी पेलो कितें चिंतीत कितें म्हणटीत म्हणली कावजिणी आमच्या काळजांत रोंबोन आसता रोवणेक बसता आमी सत उलोवंक धर्म चलोवंक थरथरता समाज लोकां जमे आमचे वयर राजवट चलयता लोकां विरोध वचोवंक पिलाताक जालें ना प्रभावी याजकां विरोध घट्ट रावंक ताका तांकलें ना देखून करची सूक कर्न कितेंगी पोकोळनी बां सोदून ताणें आपले हात धुले पूण जेजून पांय धुले कितलेशे फावटी आमी आमकां कितेंच पडोवंक वचनातले बरी हात धुताव नेंगी सर्वेस्परा तुवें आमकां थारायिल्लें तें येवजन आमच्या जिणयेन जारी जायशें आमकां खलतेपणाची कुरपा दी लोक कितें म्हणटात म्हूण चिंच्या की तूं कितें करूंक शकताय म्हणलो हुस्को आमकां आसूं दी तुजी बागेवन खुशी दैरान पाळोवंक आमकां ताकत दी दुसरें स्तेसांव जेजू कांदी कुरीस घेता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणितपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या बागेन कुर्सावरी सोडयलाय सगळो संसार आनी त्या वेळार एका खट्टा अपराधीक रोमागारांनी दिवची शिक्षा जावन आसली कुर्साचे मरण एका अपराध्याक कुर्सार खिळावन ताच्या पायांच्यो गांठी मोडून ताचो बावळो आनी खांदार सगळ्या कुडीचे वजन येशें करून उस्वास घेवंक जायनातले परी वळवळावन मारचे आसले कुर्सार खिळावचे कठोरतावन अति कठोर अपराध्यांक मात्र असली शिक्षा फावो जाताली आनी तसली नालिसायेची अकमानाची आनी वळवळी शिक्षा फावो जाता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक एका अपराध्यान आपणासल्लेंगी वा नांगी आमी नेनाव पूण एका निरापराध्यान आपल्या पथकाचे वजें जावन हो कुरीस घेतलो मात्र न्ही गोलगोता दोंगरा पर्यंतली सुटकुरी वाट तो चलोवन गेलो चिंत आनी नियाळ मनशा हे सर्व कोणा खातीर 4 जण सोजेरांनी कष्टांनी वोवून हाडुल्लो कुरीस जेजू एक सुरो कान मारून घेता खोडद्यांच्या मारांनी रगात वारोवन नित्रांनी जाल्ली ती कूड एक जैत आनी बरादीक कुरीस आपल्या खांदी घेता तकलेर सोडिल्लो कांट्याचो मुकुट जेजूक कश्टिता कुर्सार बुजा सांगता तकले बोळ दिवंकी आडकळ हाडता तरी जेजू नाकुशेचे एकच एक उतार उलयना आमकां सर्वांक मोगान वेंगिल्ले परी तो कुर्साक वेंगता आनी आपले पैन अर्प करता पापा बोक्षी तांकां कितें करतात म्हूण तेसले ना आमच्या जिणयेची दिशा कितें आमच्या कुटुंबा आनी खाजरी जिणयेचो उद्देश कितें खाजरी जिणयेंतावन कितें फावो जाय जै खाजरी जिणयेन कसलो फावोर आसा जै खाजरी जिणयेचें तिर्ल कितें खाजारांनी ती दोगांय
संतोषांत समाधानीत दादोसकायेंत वाडल्यांगी वाखांक घाल जावन बावल्यांत पैशे आसात फ्लॅट आसा कारी आसा व्यार बरो जाता गुलेय आसात पूण आनी एकल्याचे कश्ट अर्थ कणखाण घेवची पावट ना मोवाळाय दाखोवंक फुरसत ना हेरांच्या सुखींची पट्टी आमचे कडेन रेडी आसता बोगसाणे सोडदोड समजणी न पैस जाल्या काजरे जिणी सर्ग जावच्या बदलाक मारेकार गत्र जाल्या ह्या कुटुंबांनी सुटसुडायन फुलाजय जाल्ली भुरगीं वळवळोन थकोन गेल्या न्हयगी सोम्या तुझे उतार मोना उजवाडायता सांगात तुजो सोम्या दैरान म्हाका भरता उतरां तुजी गाजय मोना आमची उजवाडाय गोपान तुज्या आमकां वागय कित्याक विशेव तूं वावुरतेल्यांक सावळी वतान चुकतेल्यांक आसरो तूं निराश्रितांक आदार तूं निराधार्यांक तिसरें तेसांव जेजू पयले पावटी कुर्सापंदार पडता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणितपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या बागेवरी कुर्सावरी सोडयलाय सगळो संवसार आनी जेजू आपल्या शेवटा दिशी मेटां काडटा भरादीक कुरीस खांद्यार घेवन मेटां काडूंक त्रास भोगतात तरी निष्ठुरे शिपाई किंचित बिरमो दाखयनासता ताका सोलोंग करतात आनी आबळे तो पडटा जेजू पयले पावटी कुर्सापंदार पडटा उखला तो क्रिस उठे आता का उठ वेगी उठ के वो कुरीस आणि मॅट काढ मुखार चल मुखार उठ आनी तो कुरीस न्हयगी आमची पातकां नियाळाक हाडटा कितले पावटी आमी अशेंच पातकाच्या वजा पोंदा पडटा पूण जेजू आमकां एक संपी वाट दाखयता पडले तितले पावटी उठ आनी नव्यान मेट मुखार काड ओळेया जेजू मेटा हाडटा घेऊन कुरीस खांद्यार जगडे सास आमी सैबानंच अतीर मनीस जाल्ले निमती कशेपणी कर्ण संबंध सुडाळ उराशें बस्त हाचे सांगता आमच्या सैबांतच बरेपणी आसा समदिरा परी विशाल काळीजी आसा एकामेका बरें करी जय म्हणलें दुलोप काळीज आसा आमी आदाळन सकला पडल्यारी परत उठोवन मुखली मेटां काडतावंगी झगडे केल्यारी परत राजी जातावंगी सॉरी म्हणसो व्हड शेगूण आमचे थंय झळकातागी आमच्या पातकांचो भार वावयल्लो क्रिस्त आमचे सांगता आसा ताची कृपा आमकां राखून व्हरता आमचे कश्ट ताका गोत आसात सूक निर्धार घेवन तप्प विंचवण करून आमी दंटोन पडता आमची पातकां वावयल्लो जेजू कुर्सापंदा पडता पूण पडुल्लो तो थंयच उरलो ना तो उठलो मुखार गेलो देवा कृपेन सकला पडल्यांनी उठयेत मुखली मेटां काडयेत धैर्यान मुखार समको येत सोम्या आमी सकला पडताना लखताना जिणयेन दंटताना आदळताना
उठोन सोलोंक आमकां शिकय. तुजो कुमकेचो हात आमकां वड्डाय. भिवकुरे जावच्या बदलाक, निराशी जावन देदेस्पर जावच्या बदलाक तुजे हात दन परत आमची मुक्ली वाट समकूंक आमकां शिकय. चवथें तेसांव. जेजू आपल्या आवयक मरियेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणितपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्या तुज्या बागेन कुर्सावरी सोडयलाय सगळो संसार. कसली दिश्ट त्या आवयची. आपल्या हाडाचे हाड मासाचे मास थंयसर कुर्सा वजना पोंदा कश्टातना खंयची ती आवय सोसून वरीत. तिचे काळीज दुखींच्या बलयांनी दमसतना खंयची ती आवय वोगी रावात. ती धांवता धांवता आपल्या पुताच्या कुमकेक. रावते कोणाक ताजे सरशी वचोंक परवानगी ना. हां, तुमची कठोराई थोड्या वेळाक विशे वागपाया. दया करा, ताका कुमोक करा, ताका कुमोक करा. कुमोक कोण तू? हांव ताची आवय मोरी. आवय? चल चल बेलन चल तिची बस बस. हा कसली बिरमोतीची दिश्ट ती. खुद्द एका आवयक आपल्या पुताक दुजोवंक जायनासली कसली घडी ती. कितल्या कळवळ्यांनी आसास देव मोरी. तिच्या डोळ्यांनी वळतात दुखां जरी. कितल्या कळवळ्यांनी आसास देव मोरी. तिच्या डोळ्यांनी वळतात दुखां जरी. मोरी माता आपल्या पुताक पळोवन ती प्रुदान करता. आवयपण एक भागी आणि पवित्र आपोवणें. आवय आपल्या बाळशाक साबार म्हयने आपल्या गर्भांत वावयता. नंतर पालन पोषण करून जोगासाण खाण घेता. ह्या नंतर आवय देवाच्याच कामांत आपणाचो सहकार दिता. हांव आपणाक देव समेस्तांक म्हणलें चिंताप घेवन दीस सरच्या ह्या दिसांनी कोणाक जाय एरांची जतन घेवचें बुट्टी काम म्हणलें स्वार्थी चिंताप चालू आसा. आमच्याच आवयक गौरव दिवचो तांची जोगासाण काण घेवची जबाबदारी आमकां नांगी. आमची दुकां पुसून काडिल्ल्या, आमकां न्हणयल्ल्या, आमकां रांदून जेवंक दिल्ल्या आवयच्या दोळ्यांत दुकां हाडोवचें बरेंगी. देवाक तें मेस्वातगी मरियेन जेजूक आपल्या गर्भांत वावयलो. त्या उपरांत ताचे कठीण कश्ट वळवळ्यांचें वजन तिणें वावयलें. कश्टांतावन पोळण दोवच्या बदलाक ती कुरिसवाऊंच्या जेजू संगी चल्ली. आवय जावंक देवान तिका दिल्लें आपोवणें तिणें खऱ्या रितीन पाळलें. मरिये माये, सक्कड आवयांच्या नांवान तुजी मजत आमी मागता. सर्व आवयांचेर तुजें बेसांव आसूं दी. तांच्या कश्टांत
कंगालपणान तूं तांची आवय जा आनी तुजें बेसांव सक्कड आवयां सांगता आसोंदी. 5वें स्तेसांव. Sirenaso Simão, Jesuku Kurismounku kumon करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवणी कुर्सावरवीं सोडयलाय सगळो संसार. जेजू कस्ताता. फराद एक कुरीस आपल्या कांद्यार घेऊन सोलून तो कस्ताता. कोडद्याच्या मारांनी ताची कूड हरण जाल्या. जिविताक त्राण दिवचे रगत अरवास पासरून गेला. त्या भायर खरखटे वोत धरणीची धाव बुकेली कूड ताणेल्लो गोडो. जेजू देवपूत तरी सैमान मुनीस सोलोक कस्ताता. आनी त्या वेळार कोण तो? सीमा सिरेन गावचो सीमा. हांगा हांगा कुरिसो कुमोकर. पूण हांव सांगले तितलें कर, खाण नाका. सिमांव एक बापूय जावन आसलो. बऱ्या बापाय बरी ताणें आपल्या भुरग्यांक बऱ्या रितीन वागयल्लें. तांचे थंय भावार्थ किर्लोंक तो कारण जाल्लो आनी कुटुंबाक धैर्याचो भद्रतेचो बोळादीक कुंदो तो जावन आसलो. त्या दीस तो जेजू खुरीसवावूंक कुमोक करतना ताचे पूत आल्सेंद्र आनी रुफस पळोवन आसले. बापायक बलात्कारान खुरीसवा वयशें केल्लें पळोवन तांकां धडधडे उठले गी. खंयच्याय कुटुंबांत भुरग्यांच्या वाडावळींत तांचे थंय बऱ्या शेगुणांची आंकरी फुटोवंक बापायची मस्त गरज आसा. ताणें मस्त वेळ भुरग्यां सांगता करची जाय. बापायन भुरग्यांक दिवयत जाल्लें व्हड लिसांव आनी काणीक कितें? आपल्या भुरग्यांच्या आवयक म्हणजे आपल्या पत्नीक गौरव दिवचो. आवयचें भरम जोगासणेन शाबित उरोवचें. आपूण कितेंय करतना बापायच्या मुखार उबे आसा जाय जाल्लें सवाल हें भुरगीं पळयतात. सर्गीच्या बापा, बापायपणाचें बारीस देणें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी देखीवंत बापाय बरी जियेवन भुरग्यांक मेलफंक्त दिवंक आमकां कुमोक कर. तुजे मजतीन बापायपणाचें मिसांव तें फळादीक कर म्हूण आमी मागता. 6वें स्तेसांव. वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवणी कुर्सावरवीं सोडयलाय सगळो संसार. जेजूचे मुखामळ घामेला. वावुल्लें रगत गेठे जालां. ताच्या दोळ्या भोंवती हडकळ हाडटा. ताका मॅट काडूंक कश्ट जातात. शिपायांच्या तुकणेन, वाजयल्ल्या थापडान आनी कोंकुल्ल्या थोंकणेन तो अस्कत जाला. आनी त्या वेळा मुखार येता वेरोनिका स्त्री. ती जेजूक देखता.
देवाच्या प्रकाशान भरिल्लें ताचे मुखामोड विद्रूप जाल्लें ती देखता आनी मेट मुखार काडटा आनी ताचे मुखामोड पुसता. म्हज्या सोम्या अजाप हे आनी आबळे म्हज्या आनी तुज्या काळजान कोसोवंक आसचें तेंच मुखामोळो वेरोनिकाच्या तुवाल्यार कंसता. कसलें अजाप! एक निशाणी जेजून दिल्ली कोसोवंक ताचे मुखामोळो आमच्या काळजान. वेरोनिकाती येता धैर्या पुसोकू जेजूचे वदन मोतेन तिरडता जेजू वावोयतना ते वजन वावोयतना वेरोनिका वेरोनिकाचे दिसायकी गैरादी मॅट कुटमांत मोगाळपण मोवाळाई मोग दुलोपण आसूंक आमकां आपणे दिता. कुटमांत एकलो सांदो पिडेस्त आसल्यारी सक्कड वळवळतात आनी ताच्या साखरेंत तल्लीन जातात. ताचे कश्ट दूख आपणाचेच करून काण घेतात. कुटमांत कशेंगी समुदायांत समाजेंत सहसंबारात तशेंच जायजय. कुटुंबाच्या संध्यांची जोगासण काण गेल्ल्या बरीच फेल्यांची जोगासण काण घेवची जबाबदारी आमकां आसा. तांकी प्रमाणे इतर व्यक्तींचो खुरीस हळू करची गरज आमकां आसा. दयेची सेवा करूंक आमकां विशेष कायदो आसा. ते दळा मात्र आमी जेजूच्या सारक्याचे सुरपयेचे जाता आनी वेरोनिकाच्या तुवाल्या बरी आमच्याय काळजांत जेजूचे मुखामोळ कंसतेलें. सातवें स्तेसांव जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पोंदार पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूक पुरासान आनी अस्कतकाय सांगातास भोगता. ताचे पाय मेटां काडूंक त्रास घेतात. वयल्यान भरादीक कुर्साचें वजन ताचे बावळे सलवनीक ऐते जाल्यार. माथ्या वयर कर्कटें वत धरणीर भराची दाव. ताचे वोंट सुकतात गोडो थेंब्या उदकाक आशेता. ते न्हय आसता शिपायांचे निश्चयपणाका हारवयता तरी तो मेटां काडटा 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 आनी आबळे उठ अपराध्या. हे उठो उठ विकी आमचे लगी वेळ भोवून आसा. ओ कुडीस तुवें सुवांक जाय आमी न्हय. सोमी जेजू Jesu,
हांव म्हजें म्हाका म्हणल्या ह्या स्वार्थाच्या संवसारांत बंदीत जावन आमी तडी जियोन आसा. आमचें काळीज चिरमुटलां, त्या देखून आनी एकल्याचें म्हाका पडून वचूंक ना. फेल्याचो हुस्को वोसो सयत ना. हांवें म्हजे इतल्याक संतोशान आसल्यार पुरो, हांवें सुखाच्या लारांनी उपेल्यार पुरो, पूण संतोश सूख तशें मेळना. पेल्याच्या संतोशान म्हजो संतोश हांवें वळून हाडी जाय, दुसरी वाट ना. केन्ना आमी आमचेच विशयान चिंतावगी तेन्ना आमी परत परत पडटाव. पडल्यांक वयर उखल दवरूंक आमकां जबाबदारी आसा. आमचे थंय क्रिस्तांव सबाय आसा गी, सबाय आकर्शीक, आमकां व्हडता, वडणी दिता. ही सबाय खंय लिपोन आसा, खंय सर्ती झळकता म्हणलें एक सवाल. जेजून बापा थंय ही सबाय देखली. त्या देखून दोंगरार तो सकला देवलो आनी गांवा भायर आशिल्ल्या फातकी, प्रदवारी, पब्लिकान, पिडेस्त, वेचीक पूत, सुंकागार हांचे थंय बापाची अपरिमीत मोग. वय जेजून काडची भरादीक मेटां पळोवन जेरुजालेमाच्या स्त्रियांचे रडणे मळबाक पावता. जेजू ती बिरमोत उसारतात, पूण जेजू तांकां दिश्ट दिता आनी म्हणटा, रडा नका मुझे पासून, बकार रडा तुमचे पासून आनी तुमच्या भुरग्या बाळा पासून. चरित्रेंत अमर उतरांती, धर्मांतले अमर व्याख्यांते न्हयगी. आज आमची परिस्थिती अशी रावल्या की आमी आमचे पासून आनी आमच्या भुरग्यां पासून रडतेच आसाव. त्या स्त्रियांक जेजून एक विचित्र अर्थाभरीत उतार सांगलें. म्हजे खातीर कित्याक रडतात? तुमचीच गत पळया, तुमचेच खातीर रडा. तुमकां स्त्रियानो आपले समाजेन तुमकां कितें करून दवरलां? तुमकां नियमां, रिवाज्यो आनी रुली कितें आनी कितल्यो? एका बाळशाक वागोवन एक वाडुल्लो पूत करी जाय जाल्यार तुमी बगचे आकलास समजून घेनात. कुटुंबांत घरा 16 वरां भर हेवशीन तेवशीन धांवन शिंदूंक, शिजोवंक, उकडूंक, खतखतो काडूंक, हळद पळोवंक, झाडूंक, पुसूंक, सुटी करूंक, वाटूंक, वाडूंक, उमळोवंक, दर्न पुसोवंक, वस्तूर सुकात घालूंक, धुवंक, न्हाणोवंक. तुमी वळताना थोडे दादले घरा भितर खाडी सयत उखलनात. भुरगे फैल जाल्यार आवयचेर दूर थपचें. भुरगे बरे शिकतात जाल्यार येन्ना मागे म्हणून आपणाचीच पाट थापडची. जेजू आमकां दादल्या मनशांक खलतेपण दी आनी स्त्रियां थंय जळकूंचें तें आवयपणाचे गूण दादल्यां थंय फुलोवन येशे कर. घरा भितर पत्नीक खामांत कुमोग करूंक, तिचे कडेन एक मोगाळ उतार उलोवंक, एक थँक्यू म्हणूंक, एक सॉरी म्हणूंक, तिची पुरासाण समजून घेवंक, तिका गौरव दिवंक शिकय. मोगाळ जावचें म्हळ्यार स्त्रियांचे उंच गूण मोवाळाय आपणावन आवयपण आपणावचें. दुवेंक पुतांनी गौरव दिशें शिकय. पुतांची आपुरबाय करन दुवेंक दामून दवरचें, थर करचें रावोंकी शिकय. नोवे स्तेसांव.
जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणितपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्या तुज्या बागेव कुर्सावरी सोडयलाय सगळो संसार. कांट्या कुट्यांची वाट कुर्सा वाटे शिपायांनी कांय सफाई रस्तो ही वाट. त्या वाटेन सोमकोण तो इतून आयला आनी थोडे सोमकलो तर ताच्या शेवटाचो जागो येता. पूण त्या भितर ताचे पाय अस्कत जातात, आंग पांग नित्रान जाता आनी तो तिसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. उठ आणि थोडेच पाठी असा. हे उठ उठ की आमचे लागी वेळ गौण असा. उठ की आनी शिपाई ताका बलात्कारान उबो करता. कुरीस ताच्या खांद्यार दितात आनी वाट सोमकोंक लायतात. आमच्या किरकोळे विशांत नियाळ करया. तरणाटपणाची सोबाय उरोवंक आमी कितें सक्कड करता नेंगी. आमचे अंत्य माता कुडीची अस्कतकाय आनी खंडीत असलें मोर्न चिंतना आमचो जीव खावजेता. दुनियेच्यो वडी आमकां वडतात पूण बरोसो आमकां आसास. खडपार आंकरी फुडता. खोले जडोवचे रूख परत पांचवे खोले पालेवन नवे परी. आज सुकल्लें तण दोन पिरपिरे पावस पडतना हळू तकली उखलून आंकरेता. पडले उठतात, सलवल्ले परत जिखतात, गायल्ले गुण जातात. आली होडी बडी खडी म्हण लढाई करतले राजी. ही सर्व असर्यां आमी सदांच पळयता नेंगी. पडल्यारी उठचें एक देणें देवाची कृपा. जेजू तुका आमचें सैब कळीत आसा. आमची पुरासाण खंत कुडीची पिडा मोर्ना विशांत बे आनी आकलास आमकां कोणीय सकला लोटून घालूनच आसात म्हणले बरी बोगाप. आमी बरवसो सणटा आनी सकलाच उरता. देखून आमची काकळूत कर. दावे स्तेसांव जेजू विनगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणितपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता.
कित्या तुज्या बागेवल्या कुर्सावरी सोडयलाय सगळो संसार. आणि जेजूच्या दुस्मानाने ताका गोलगोथापर्यंत हाडणं पाहिलंय आणि संवसारा मुखार ताचे आंग वस्तर काडून उडयलें आणि ताका विंगो केलो. जेजू न्हय आमच्या पातकांनी ताका विंगो केलो. संवसारा मुखार सत्य पास्ट, नीती पास्ट आणि लजे पास्ट करून रावयलो. आमच्या पातकांनी ताची वस्त्रां हारली. आमच्या खोट्या करण्यांनी ताणें लज भोगली. स्त्रियां मुखार, लोकां मुखार, संवसारा मुखार सगळ्या चरित्रेच्या पानांनी तो विंगो जालो. कोणा पासत ईद नियाळ. पाक्याक पाचा करून संसारी आयलो, तूं सोम्याक इतलो भलतो जालो. शिसाचे पाळले पाळले गुण तुवें गुले, कोड्याचे माड पासून तुवें केले. सोमिया तू अंक पोशी आणि शिकय करूंक आमकां तू दिवशी. कुर्सांवचे म्हळ्यार बजी हिंसा दिवची आनी वळवळे बगचे मात्र न्हय. तिरस्कार, केळकुळां, नेगारपणी कुरीसच. मरियेन केल्लो दोगलो मात्र जेजूची आस्त जावन आसली आनी ताकाय ताणी सोडती गेली. ह्या मुखांत्र जेजूची डिग्निटी, स्वाभिमान, माणसुगी सयत पिंदून चिंदी करूंक ताणी पळयलें. आमी एक घडीभर चिंतया, एकाद वेळा आमचें दायज सक्कड ओडून व्हरून गेल्यार कितें जायत? पयशे, आस्त, साधन सक्कड नास जालें म्हूण चिंतया. न्ही जायकी मोर्न हें सक्कड आमचें तावन बलात्कारान आंबून व्हरता. सोम्या हें चिंतना भियान आमी तरतरतांव. आमचें म्हणलें कांयच ना, खाली रिते हात. होगलीक ना, आस्त ना, बँक बूक नात, कांयच नासता संतोषान सोगसायन जियोंक आमकां सादगी. हें सक्कड आपापशें आपलेस्तकी आमकां सोडून वेता म्हणलें सत समजून जियोंक आमकां तूं शिकय. इकरावें स्तेसांव. जेजू कुर्सार किळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्या तुज्या बागेवल्या कुर्सावरी सोडयलाय सगळो संसार. आनी जेजूक ओडन हाडन कुर्सार न्हिदायतात. 3 खिळे, 3 दुमसीचे खिळे. एका मनशाच्या संवाराक रोमान शिपायांनी वापरले ते 3 खिळे. आमच्या गुलामपणाचो आणि सोडवणेचो गांस ते 3 खिळे, लोंकडाचे खिळे. आमच्या सोडवणदाराक खिळावन कुर्सा सांगता तेय प्रमुख जाले.
अशें तशें म्हणून आमची पथकां अकरेक तरी एक रूप घेतात. आमच्यो ल्हान ल्हान फटी, चिटींग, मोस, फेल्याची निंदा, तिरस्कार, खोबरो, वायट सवयो, आमचें बिवकुरपण हे सक्कड खिळे. हे किळे सबारांक खुर्सार मारतात. जाल्यार जेजू बॉब मारता प्रति बटन जावन न्हय, बगार स्विकार करन आनी तकली बागावन. आमी पेल्याक म्हण तयार केल्ले खिळे ताच्या हातांक मारल्यात. बारावें स्तेसांव. जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावरी सोडयलाय सगळो संवसार. आनी त्या अंजुरा रुखाच्या कुर्सार 3 कळकळी वरां आमचो सोमी जेजू क्रिस्त उमकाळ्ळो. शिपायांनी ताच्या मरणाच्या घडये सयत ताका एकांतांत सोडलो ना. ते ताचे नकलां करूंक लागले. ताचो दोगलो तांणी सोडती घालून वाटायलो. तुमच नेवे तो देवाळ म्हूण 3 दिसांनी ते उबारसो. तूं कुर्सार जावन देवून ये, तेन्ना आमी तुका वाते जावं. आनी कुडीची दोगदोनी आनी उतरांच्या केळकुळां सोवे बरती 3 वरां त्या कुर्सार उमकाळ्ळो. म्हाका तान लागल्या. म्हज्या देवा, कित्याक तुवें सांगलाय म्हाका. बापा, तुझ्या हाती म्हजो आत्मो हांव ओपून दिता.
रगत वळच्या गायिल्ल्या जेजूच्या कुडीक पळया. हिंसा दिवंक कठीण दूख दिवंक वापारचे कुरीस म्हणलें हातेर कशें तें आमच्या सल्वासांवाचें हातेर जालें. जेजून कुरीस रुपांतर केलो, सोडवणेचें बागेवंत हातेर केलो. लढाई करच्या, पोलीस स्टेशन कोर्टाक वयच्या, झगडून पडच्या, एकामेकांनी संतन करूंक पेसाडच्या कुटुंबांत एकलोपणी कुर्सार मारत जाल्यार त्या कुटुंबाक बचावी आसा. कुरीस म्हळ्यार आमकां नाका. कुर्सायिल्ले संबंद, कुर्सायिल्लो मोग, कुर्सायिल्लीं कुटुंबां, कुर्सायिल्ल्यो फिरगजो, कुर्सायिल्लो लोक खंय पळयल्यारी कुरीस कुरीस कुरीस. सर्वेस्परा, तुज्या पुताच्या कुडीचेर आमी नदर घालतना तुज्या अपरिमीत काकुळटीवंत मोगाची गुंडाय विस्ताराय आमकां कळटा. भागितो तुजेर बावाड्दोन तुज्या उपादेसां, तुज्या शिकोवणे, तुज्या उतर प्रकार चलचो ना तो मरण पळयोवचो, बगार वांटेली तो नव्या आनी सासनीक जिवीत असो. तेरावें स्तेसांव. जेजूची आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्या तुज्या बागेवंत कुर्सावरी सोडयलाय सगळो संवसार. आरिमातेस जुजे धैर्यान पिलाताक मेळटा. पिलात भिवकुरो जुजे धैर्या दीक. पिलात ताका परवणगी दिता संतोसान एक समस्यो परिहार जालो म्हूण चिंतून. शिसांनी करी जाय जाल्लें काम आरिमातेस जुजेन केलें. बऱ्यांक देवोत व्यक्तींक मानेस्तांक आपल्या सेवेक वेंचून काडटा म्हणल्याक पवित्र पुस्तकान पुरावो ना.
देव तशें विसून काडिना. बागार हो व्यक्ती कितलो अस्कतगी म्हण पळयता. मरी माता हळ्ळेची सली. जेजून पेद्रोक खडाप म्हण आपयलें तरी तो बजी रेंव अतीर जावन आसलो आनी भिवकुरो तो. मातेव पयशे करच्या रच्च पडुल्लो. जुवांव आपणाक सर्गराजान खंयचें पोजिशन मेळटा म्हूण स्वप्नांत केळी घातालो. पौल क्रिस्तांवांक लागड काडल्यार आपूण हिरो जाता म्हूण चिंतालो. देवान ह्या रितीच्या अस्कत व्यक्तींक, बेऱ्यांक, भिवकुऱ्यांक विसून काडलें. अशें तांणी हांसतेल्यां सांगता हांसा जई, रडतेल्यांची दुकां पुसी जई, हांसो दूख भरसून जिवची कृपा ताच्या कालसींत देंवता. गरिबांची बूक तो उंड्यान पळयता, दुकां खालसींत देखता. सोम्या भावार्थाच्या मेटांनी सोलोंक आमकां तूं धैर्य दी. चौदावें स्तेसांव. जेजूक फोंडांत दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्या तुज्या बागेव कुर्सावरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कितें करतात म्हूण मोगाच्यानो खूब मुक्तीपणान आनी शांतपणान जिवाक दुखावाद संबंधी बापा बोक्षी तांकां कितें